नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो कोंकणी परमळो हे कार्यक्रमाक आजी हांगा सोयरे म्हणून उपस्थित आसाची शिर्शीचे श्री अरुण के प्रभू. नमस्कार. तुमका बी नमस्कार. हय, तुमकां हे कार्यक्रमाक स्वागत. तर हांगेले एक सांजचो परिचय हांव करून दिता आनी ताजे नंतर आमी तांगेले उलोवच्या सुरू करया. हांनी शिर्शीचे राधा आणि कृष्णदास प्रभू हांगेल सुपुत्र. जनसेवा तशी जनार्दन सेवा करचे हांगेल आवड आणि कार्य जावन आसा. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आध्यात्मिक क्षेत्रांतू हांनी तांगेल वेळ आणि श्रम दिता आसाचे. कोंकणी लोकांक एक अभिमान दिसका अशी अनेक तांगेल एक हव्यास म्हळ्यार कोंकणी नाटकांत तांणी मस्तीतले काम केल्या. म्हाका दिसता एक 100 की 200 वयरी तांगेल नाटक जाल्ले आसाचे. तर हांगे बद्दल आनी इतले माहिती आमी करून घेवया हांगेल्या उलयत उलयत. तुमकां अनेक पंत स्वागत. आता म्हगेल पहिले प्रश्न म्हळ्यार तुमगेल रियल इस्टेटाचे व्यवसाय तो तुम्ही यशस्वी रित्यान करत आसाची, तशीच तर तो समाज सेवे कडेन कशी तुम्ही टर्न जाले किंवा समाज सेवा कशी सुरू केली तुम्ही? ते म्हण सांगून म्हळ्यार 90 भितर हांव नगरसभेक विंचून आयलो. त्या वेळार म्हाका अनेक लोक जाय आशिल्ले तांगेले त्रास अथवा कांयपणी एक कंप्लेंट घेवन आमगेले येता आशिल्ले विंचून हाडा म्युनिसिपालिटी मेंबर म्हण कळ्ळें. त्या टायमार हांव तांगेले कामाक तांगेले त्रासाक स्पंदूसच्या लागलो आनी तांकां कसल बाबा रेशन कार्ड, जन्म दाखले, मरण दाखले, बिल्डिंग परमिशन अशी अनेक काम सरकारी जो काम कितें आसा ते काम हांव करच्या लागलो. म्हळ्यार तांकां एक फ्री सर्वीस हय एक वचून घेवन तांगेले घरा वचून घेवन सकाळी 6:30 घंटे तांणी उठचे पयलीं हांव वचून घेवन तांगेले कसले त्रास आसले विचारचे. आतां तांगेले बदल कसलेपणी मुखारी तांकां कसल जावका कितें जावका असल पुरा एक म्हाका रूढ जाली अभ्यास जालो. तो अभ्यास कशें जालो की म्हळ्यार खंय कोणें आपोवं फोन केल्यार हांव वचून घेवन स्पंदीस दिसतलो. हांव वचून तांकां भेटी जावन तांगेले विचार करून घेवन खंयचे ऑफिसांत काम जावका खंयचे ऑफिसा उरो त्या ऑफिसाक वचून घेवन कोण तलशेदार जाल्यार एसी अशी कंप्लीट एक गव्हर्मेंट आस्पत्रेक भेटी जावचे. तांकां कसल त्रास आसता ते त्रासा बद्दल तांगेले बी हांव मनोवर करून घेवन तांगेलें काम यशस्वी जावन तांकां कसले एक त्रास नाशे सुरळीत तांगेले काम जावचे लागले. म्हळ्यार तुम्ही आता 90 1940 90 91 म्हळ्यार 91 19 हांव उंचून आयलो. 1991 91 तुम्ही म्युनिसिपालिटीक तेन्ना धन एक समाज हय ताजे पयली बी करतशिलो. ताजे पयली कितें जाता आशिल्लें की म्हळ्यार पयले आमगेले हॉटेल धंदो नायट म्हगेली ड्युटी आशिल्ली. म्हळ्यार रात्रीचे म्हळ्यार पिक्चर सोडप पासून आमगेले हॉटेल चालू उरता आशिल्लें. 1.5 घंटो 2 घंटो अशी हॉटेल बी चालू उरता आशिल्लें. त्या टायमार कितें जाता आशिल्लें की म्हळ्यार कोणेपणी धुरच्याना एक हळ्ळीच्याना अशी कसलेपणी एक आस्पत्रेक अथवा हे बाळांतिराचे अशी कसलेपणी एक फोन आमगेलो हॉटेला येता आशिल्लो. ते म्हळ्यार म्हाका कशी परिचय जाली तेन्ना हॉटेलाक हांव तेन्ना नायट ड्युटी करता आशिल्लें देखून ते म्हाका थंय परिचय जाता गेले. तशें तांणी एक तांगेले नंबर ह्या हॉटेलाच्या तेन्ना खाली टेलिफोन 375 असे 3 नंबर. तेन्ना तांणी म्हाका 1 घंटा रात्री एक दिवस म्हाका फोन केलो. एक बायल मनीस एक बाळांतिरा पीड जाल्ली जाल्यार सिरियस आशिल्ली ती बायल मनीस. तेन्ना ताणें म्हाका फोन केलो की अशें जालें आनीक येवन घेवन बेगीन आमकां हेल्प करा कार घेवन येवन तिका हॉस्पिटलाक एडमीट करता जाल्यार काम केल्यार भारी उपकार जाता आशिल्लो म्हण कडेन हांव सांगलें बाबा 1 घंटा रात जालें कार घेवन येवं का तुगेले म्हाका रिटर्न फोन दवर हांव रिटर्न तुगेले हेच नंबरार फोन करता म्हळ्यार खंय की ना म्हळ्यार म्हाका भंय दिसच्या लागलें. कोणें तरी रात्री वचून आमकां अटॅक केलें अशी म्हाका मनान नाशिल्लो विचार आयलो. जाल्यार तिका हांव रिटर्न आनी फोन केलो. फोन केलो तो चुकळलो. ताणें दिल्ल्या नंबराचेर सम आसा. तर कार हांव ड्रायव्हरा आपयलें घेवन कार घेवन नायट हांवें वचून घेवन ते हेरूर म्हूण सांगून सादारण एक 20 किलोमिटर गेल्यार कशें जालें की म्हळ्यार रोड ना रस्तो ना आशिल्लो देखून कार आमकां 1 किलोमिटर मागच्यान रावपाक जालें. जाल्यार ती बायल मनीस भारी सिरियस आशिल्ली. कडेन आमी कांबळी भितर तिका घालन घेवन उकळून थंयच्यान लिफ्ट करून हाडलें.
एक मुक्काल किलोमीटर सुमार आमी चमकून येवन कारार घालून ती खाळे हाण देवाल देन तिकले अगदी सुरली तोट्टो बाळांतर जालो हेर दिवस येवन तेगेली घोव पांय पडचालो म्हाका आनी तुमगेले एक कामान आपणेले बायलेक सुरली ते एक बाळांतर म्हण जालो आनी चल जाला म्हण पेड दिवन गेलो अशी म्हाका कसं जालें की म्हळ्यार हॉटेला निमित्त हॉटेला नायट ड्युटी सकाळी मॉर्निंग ड्युटी अशी पुरो आशिल्ली देखून ते लोक पुरा कसले तांणी ते हॉटेला भितर कसले बदल चर्च करतले अशें जालें अशें त्रास तशें न्हू म्हाका ते एक तांगेले ते त्रासाक एका 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 लागून गे न्हू तांगेले ते त्रासाक हांव म्हळ्यार आमगेली ड्युटी जाली तशी हॉटेलाची त्या कामाक हांव शिफ्ट जालो म्हळ्यार लोकांले एक त्रासाक कसले काम उरो तांणी सांगलें वचून घेवन करतले एक मना भितर एक हे करून घेतलें ताच्यान तुमकां समाधान हय ताच्यान म्हाका समाधान मेळटा आशिल्लें कितके आजे हागेलें काम कोण दिवन आयलो अशें आता तुम्ही हे समाजसेवा झाले कोंकणी नाटकान बी तुम्ही मस्त काम केला 200 उंच नाटक केला म्हणून ते एक आमकां कोंकणी लोकांक अभिमान तो तर ताज्या बद्दल सांगा ते तुम्ही कशी नाटका वाटेन म्हळ्यार आमगेले हांव प्रायमरी स्कुला वता आसतना आमगेले आजील खासा भयणील घोव कॉन्ट्रॅक्टर तशेलो तेन्ना अशी हे ना सभा भवन घेवन ना बांद्यारी तंबू बांदून नाटक खेळका म्हळ्यार स्टेज अशी पुरा ते एक स्टेज बांदून घेवन तंबू बांदून घेवन नाटकाचें हें चलता तशेलें तेन्ना चंदोडी लिला कंपनी आनी विरप्पन चंदोडी तांणी नाटक खेळत आशिल्लें ते आमगेले आजील घरा भयणील घरा द्रकाची नाटकां तंबू पडत आशिल्लो ते नाटकाक आमी सांजेर शाले आमगेले जाल्ल कुळे थंय वचून घेवन तांगेले एक म्हगेले दामोदर बाप म्हण सांग न्हू आमगेलो आज्जेल भयणील घोव ताणें आमकां भितर सोडसूचें पळय आमगेली चेडो ही आनी आयलेची म्हण तशीच आमकां तांगेले एक ते नाटक कंपनीच्या प्रत्येक लोकांक गुर्त जालो आनी आमी ग्रीन रुमा पासून आमी वचून राबले तेन्ना आमकां तांणी करताना ड्रेस अथवा मेकअप तांणी दाडे लावन घेतल्या तो अशें हे परत केलें आमकां एक नमुने अरे आतां दाड नाशिल्ली दाड आयली अशी आमगेले आवड हय तशेंच आमकां बी मनान जालें अरे आमी बी हें नाटक शिकका आमी बी करका अशें पुरो मनांत आयलें कडेन आमी घरा आयले घरा येवचे ग्लासा मुखार राबून न्हू तांणी केल्ले वरीचे नाटकां उतर उलोवची अशें प्रकार करतले तेन्ना म्हगेले आवयन ते पळोवचें अरे तूं वाचच्या बशिल्ल ना म्हळ्यार ते मात्र चेश्टे म्हणटा न्ही तिणें एक पळय तुका बड्डे हाडटा चल वाचच्या वच नाटक पुरो अशी तिणें एक आवयन मात्र चेश्टेन आमकां जोर करचें जाल्यार आमकां कशें जालें की म्हळ्यार तें नाटक पळयता 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 आमकां नाटक कर काय म्हणलें एक मना येवन गेलें ताजे नंतर तेच दामोदर पै म्हगेले बापाले पूत कॉलेज वता आशिल्लो ताणें कशें केलें की म्हळ्यार हे अशी नाटकाचे तागेले घरा येद्रा खंयची मास्टर हिरण्य बरी बरी नाटकां ब्रह्मचारी मगा भले हेण्णे खिलाडी जोडी अशी पुरा एक ड्रामा खेळत आशिल्ले ते ड्रामा ताणें बी अभ्यास जालो कितके म्हळ्यार आपूण बी ड्रामा बरोवका म्हळ्यार तो ड्रामा बरोवचे लागलो कोंकणे ते ड्रामा बरयता 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 तो सुमार एक 5-6 नाटक ताणें बरयलीं मायसून काशीनाथ भटाल खेळो स्वर्गां भितर बोरवे इतले दिवस त्या वाटे उत्तर कन्नडा वाटेन जास्त कना बाबुटी नायक तांगेल नाटक उरता शिरशी हय तेन्ना तो नाटक बरोवचे लागलो नाटक बरयनापणे एक दिवस तो आमगेले घर आयले तवळे आमगेले लोकांनी परत सांगलें ताका मरे हो पळय तुमी घरा नाटक पळोवन आयलो छान ग्लास येद्रा राबून नाटकाचें हें करता म्हूण सांगून हय पळय चल रे म्हूण सांगून ताणें बी तें म्हाका पळयलें हांव अशी आमकां एक उमेद न्ही करून दाखयलें ताका तेन्ना हांसलो तेन्ना म्हाका ताणें 1972 72 तो काशीनाथाल खेळो म्हण एक नाटक मारिगुडी भितर फस्ट आमी खेळ्ळें अड्डे तसा नाटक कोंकणी त्या नाटका भितर म्हाका एक सान पात्र सान म्हळ्यार कशें जालें बापा म्हाका चॉकलेट काडून दी एक उतर इतलेंच ते पात्र हांव यशस्वी जावन अशें एक धैर्यान केलो तें बी तें नाटक पात्र करचे पयले दिवस आमगेले संबंध 30-25 घर आसात ते पुरा घरा वचून हांव सांगणें म्हगेले नाटकां पात्र आसा एक उतर यो तुमी येव का अशी हांवें वचून सांगणी केली तांकां पांय पडलो म्हळ्यार हांव नाटकां पात्र करता म्हण एक उमेद तेन्ना तें नाटक भारी यशस्वी जालें ताजे नंतर ताणें म्हाका आमगेले अनिल पै म्हणून सांगून तागेले फ्रेंड आमगेले वासुदेव आत्मगेले भावजी वासुदेव शानबाग म्हणून मस्त म्हगेले भाव तेन्ना तो जॉयंट जाले जॉयंट जावन आमगेलेच कुटुंबा भितर पियान पेटो म्हगेले भावजी
तबले वयताल भाव दिल भाव पद म्हणताल मुगेल भयणी अशी आमगेले कुटुंबा भितर पुरा एक सट जालें आमी एक कला रसिक रंग म्हणून बांदलो. कला रसिक रंगा भितर आमी नाटक स्टार्ट केलें. तें नाटक म्हणून सामने कुमटा, येल्लापूर, दांडेली, धारवाड, हुबळ्ळी अशी मस्त नाटक खेळ्ळे आमी. कोंकणे चंदबायल आनीक मायसून, काशीनाथ भटाल खेळो अशी मस्त इतली कोंकणी नाटक आमगेले प्रारंभ जाले. तातूंत यशस्वी जालें. मायसुनान भितर बी भारी यशस्वी जालें. इवन हुबळी भितर आमकां शेषगीर मामान नाटक पळोवन आनी हेर दिवस तुमी हें कर का म्हण आमकां वन्स मोर तेन्ना वन्स मोर ऑफर दिवन आनी आमी एक दिवस राबले आनी हेर दिवस बी नाटक तें खेळ्ळें मायसून म्हणून. तितले एक नाटकाचे एक आमगेले प्रचार जाता गेलो. इवन टोटली आमी सिद्धापूर मस्त कण भायर खेळ्ळे भटकळ. तातूंत भितर कितें जालें की म्हळ्यार केलो देवस्थानाचे इवन दावणगेरे भितर हांनी तुमगेले दैवज्ञ संघाच्यान आमकां आपोवन घेवन 2 पंत आमकां नाटक खेळयले. तांगेल कोंकणी हय दैवज्ञ समाजाच्यानी 2 पंत आमगेले नाटक तांणी खेळयले. आनी आमकां कसं की म्हळ्यार आमी अवर्सा अंकोला भितर नाटक केलें, कुमठा नाटक केलें. थंयचे देवस्थानाचे खर्च वेच्या बद्दल डोनेशन म्हण सांगून आमकां तांणी खेळिसिले. तेन्ना आमी ते खेळटशिले आमकां गौरवधन म्हणून दुड्ड देवाले हाकने आमी अशें हें करनाशिल्ले. एक गौरवधन म्हणून सांगून खर्चाक मेकअप आमगेले प्रयाणाक तितल्याक सीमीत जाल्ले आशिल्ले. अशी आमगेली नाटकां मस्तीतली नाटकां 200-250 नाटकां. ताजे भायर पंचकादायी म्हणून सांगून पयलें आकाशवाणी धारवाड केंद्राच्यान प्रसार जाता आशिल्लें. तातूंत 2 पंत हांवें 2 रेडिओ नाटक बी केलें. हय 2 पंत पंचकादायी मुख्य 45 निमिष उरताशिल्ले ते प्रति संडेक 7:45 लागल्यार 8:30 पासून कोंकणी नाटक चाल जाता आशिल्लें. अशी कोंकण्याची एक आमी रेडी उत्तर कन्नड जिल्ले बी आमी फिरले. ताजे भायर बी गेले कारवार, दांडेली, बाकी पुरा टोटल फिरले. हुबळी. आता तुम्ही हे झालंय कोंकणी नाटक तुम्ही कन्नड 2 चित्रपटांत बी काम केल्या म्हणून ऐकलं ते कशे संदर्भ आयलो? ते म्हणून म्हळ्यार आमगेलो फिल्म एक्टर रामकृष्ण आशिल्लें निर्नळीचे आशिल्लो तो आमकां पयलीं फ्रेंड म्हळ्यार अशी एक आमगेले तागेले वच्चे येवचे अशें पुरो आशिल्ले. इवन ताणें फस्ट मुरवर वज्रा पिक्चरांत काम करता जाल्यार तो आमगेले आयलो. तेन्ना ताका गोपाळकान देवस्थानाक व्हर घेवन देवस्थाना भितर पूज करसून थंय ताका सांगलें पळय तूं देवाले हांगा एक नाल्ल कितें दिवन मुखार तूं एक यशस्वी तर नट जाला हांगा घेवन कांयपणी सेव दी अशें पुरो म्हणून ताका व्हरून आमी कोरून उठून केल्लें. तें पिक्चर बी यशस्वी जालें. ताच्यान ताका कशें जालें म्हळ्यार आमचेर एक प्रिती बसली. तेन्ना तो शिर्सीक एक पण ताणें हेमराजू म्हणलें आपूण हाणें घेवन तांचें लोकेशन पुरा पळोवन तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें तुका विष्णू पात्र दिता पूण तेन्ना विष्णू पात्र दिलें ताणें. आनीक मर्यादा महला भितर रैताल पात्र दिलो. अशी 2 फिल्मां भितर म्हाका एक चान्स मेळ्ळें. इवन आमगेलें नशीब थोडें हें जालें कितें म्हूण म्हाका मनान दिसता कशें जालें की म्हळ्यार इवन शंकर नागले गे आमकां शंकर नागन आज पाप ताणें आमगेले गे कोंकणी एक हें दवरका तेन्ना मालगुडी डेस्क करत आशिल्लो तो. कोंकणीत एक धारवाय करया 2 महिने पयलीं ताणें एक हें जावचें एक्सिडेंट जावं 2 महिने पयलें एक आमगेलें हें बी चलत आशिल्लें. इवन ताणें सांगिल्लें आपण लोकेशन करून लोकेशन पळोवन एक तुमी पुरो वोट जाय एक कडेन कोण खंयचें जर पात्र दिवं का तें आपण आयक करून एक सिरियल कर हें म्हणलें. तें दुर्दैव. तुम्ही एक शिर्सीचे शैक्षणिक संस्थेचे 5 वर्ष व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून पद घेतल्या. त्याचा अनुभव कशे आशिल्लो? म्हाका खरें म्हणटा म्हळ्यार ताजे अनुभव म्हाका भारी एक आनंद जालो. कित्याक की म्हळ्यार हांव म्हगेलें शिक्षण जालें नाशिल्लें. म्हाका ताजेर थंय आमगेले कागेरी विश्वेश्वर हेगडे कागेरीन नमोद केलो उपाध्यक्ष म्हणून. आनीक थंयचे प्रिंसिपल जावं अथवा मास्तरांनी भारी सहकार दिलो. थंयचे तो बालचंद्र भट म्हूण सांगून प्रिंसिपल भारी हुशारो आनी ताणें चेडवांक भारी एक हजेरी सरकारी शाळेचे म्हणले लोकांक तांक चेडवांक हेंची जालें ना तितले चंद ताणें ती स्कुलाचे एक अभिवृद्धी केली. तातूंत आमकां कशें जालें की म्हळ्यार शाळेक सिक्कापटे चेडूं जाली शाल सान जाली. शाळेक हें जालें चेडूं 500,000 गटलें चेडूं थंय तागेलें बरें शिक्षण आनी तागेलें बरें हें मेळटा म्हणलें खातीर चेडूं पुरा हांगा शिफ्ट जालें. तेन्ना विश्वेश्वर हेगडे कागेरीन भारी एक प्रयत्नाचेर बिल्डींग बी ताणें वाडयशिल्लें. बिल्डींग केली
जाल्यार कशें जालें की म्हळ्यार बसशाक डेस्क कमी जाली चेडवांक. तेन्ना हांवें आमगेले व्यंकटेश नायक म्हण सांगून मारिगुडी अम्मा देवस्थाना अध्यक्ष ताका वचून भेटी जालो. आनी बाबा पळय अशें हे देवाले नांवां शाला हायस्कूल कॉलेज आनी चेडवां बसशाक करच्याक एक डेस्काचेर आमकां हें कोन्न दी वेवस्था कोन्न दी म्हण आपणें ताणें ठराव करून डिस्ट्रिक्ट जज्जा पेटयलें. डिस्ट्रिक्ट जज्जान आमकां टायम दिलो आपूण येता पळोवच्याक म्हूण. आनी आयलो तो एक दिवस आमकां टायम दिले टायमार येवन पळयलें ताणें. पळयलें रे चेडो लाग लागून बसलें म्हळ्यार एक डेस्कार 5 लोकांक बसचे 10 लोक त्या नमने चेडवांले हें आशिल्लें वतड ताका बी हें जालें. तो मनोवर्ती जाली ना आपूण 3 लाख रुपया ताणें सँक्शन केली. सँक्शन करून न्हू आमकां देवस्थानाच्यानी डेस्क दिले. ताजे भायर बी आनीक आमी नवीन हें ओपन जालें देखून क्लास तापरतो सार्वजनीक बरे लोक आमगेले गुर्ताचे एक कोणकोणाले वचके की तांगेले हाजे विचार दवरना आपण एकल्यान 10 डेस्क 15 डेस्क 30 डेस्क अशी डेस्क पुरो दिली बसशाक. ताज्यान एक परिहार आमकां ते तोंदरे परिहार जालो. हे तुमगेले शैक्षणिक क्षेत्रांत जाले. मागशी तुम्ही साक्षरता आंदोलनांतो एक सक्रिय रितीन भाग घेतला काम केला ताजो अनुभव कशें आशिल्लो? ताजे अनुभव म्हळ्यार म्हाका गदी एक खुशी दिली तसलें एक हें सब्जेक्ट कित्याक की म्हणून म्हळ्यार साक्षरता आंदोलन ज्ञान विज्ञान म्हणून सांगून 92-93 तो मारिकांबा देवस्थानाच्यान आमी एक जाता दवरलो थंयच्यान प्रारंभ केलें. म्हळ्यार कशें जालें चेडवांक शिक्षण मेळका शाले वच नाशी चेडूं घर आसले तांकां शाले पेटोवका आनी हे स्लम एरिया अथवा हे कुलीकार आशिल्ले लोक हे सायडाच्यान पुरो आमी तांगेले घर भेटी दिवका आनी तांकां जागृत करका. म्हळ्यार आज ते शिक्षण ते चेडवां मेळका ती चेडवान शिकका म्हळ्यार विचारा धारेचेर आमी एक जाता केलो. जाता करून कंप्लीट स्लम एरिया गरीब खंय आसाचे थंय वचून तांणी शाले वच नाशिल्ले चेडवांक शाले वच सारके तांगेले आवय बापाय बसून घेवन आमी सांगता आशिल्ले पळय बाबा तूं शिकिल ना तूं कुली कामां वता चेडवां आपणे शिक्षणाक घाल ती चेडवां शिको एक कसलेपणी एक वाचच्याक बरोवच्याक कसलेक आपणे तुमकां जाय जाल्यार शिक्षण जावका पडटा. त्या खातीर हे चेडवांक तुमी शिकया शिकेनाशी तुमी दवरनाकाचे अशी तांकां आमी एक बोध भरता आशिल्ले सांगता आशिल्ले. हय तांणी तांगेले समस्या बद्दल बी सांगता आशिल्ले ना आनीक आमकां जायना काम हय आमच्या चेडवांक कामाक आमी लावचे म्हणल्यार आमगेले निर्णय आनीक आमी शाले पेटयले आमकां आपूण हाडच्याक वचच्या सारकें उरता आशिल्लें आमगेले आमी कुली वचका पडटा चेडवां पळोवच कोणें असल पुरा समस्या तांगेले सांगता आशिल्ले. जाल्यार आमी तांकां ताजे बद्दल ना बाबा अशें करा म्हण ताका परिहार जावन कसलेपणी आमी एक विचार तांकां बोध करता आशिल्ले. तेन्ना एक दिवस तो गायत्री भट म्हण मेगे बरशी एकलो तो मास्तरोचे तो मेगे बरशी एक दिवस आयलो आमी एक कडेन भेटी दिले रे बाप यार अशें न्हिदला आनीक 3 चेडवां बसली तो हाजेर नाल्याचेर 11 वर्साची एक चेल्ली तांकां 11 घंटे रे सुमार आमी वचून पावचे 11 घंटे म्हाका भारी पोट चुर्र जालें म्हळ्यार एक नमुने भारी मस्त मना बेजार जालें ते एक दृश्य पळोवन हे कामां गेले त्या वेळेर तिणें चिंबुरे चेडवांक दिले आनीक ती चेल्ली एक कागदा भितर आपूण बी चिंबूर धरून बसले आमी गेले तशी सर बंदी म्हणाली जाल्यार ती चेल्लीक म्हाका दिसलें ते चेल्लीन केलेली एक आमकां उलयली उतराक म्हाका एक ती चेल्ली सीख आशिल्ली हिणें म्हण अशी म्हाका मना भितर दिसलें. तेन्ना आमी ते गायत्री भटान बी ते विचारले त्या चेल्लीक तूं कसो करता ना आपूण अशी घरांत उरता ही चेडवां आमगे ना भाव भयण अशी भावंडा अशी उठोवन सांगच्या लागली. तेन्ना विचारलें तिका तुका आवय ना आपणे आवय कामां गेले आनीक आत्तां आमी एक तासभर जालो उठून तांकां खावचें दिलें आनी तुमी चिंबूर घे खात जाल्यार घेया म्हण अशी म्हाका एक ते पाप दिसलें. ते मागीर एक्चुअली म्हणून म्हाका भारी मना बेजार बी जाला अरे देवा म्हळ्यार एक अस्सल बी आसा न्हय मातशी जीवन पाप अशी दिसले कडेन ते आमी हेर दिवसांनी वचून घेवन ताका आपूण घेवन वचून तांगेले आवय बापाय बसून तो न्हिदला बापाय आराम ना ताका बापा न्हिदले कडेन ताका बी आमी हेर दिवस वचून सांगलें त्या दिवस न्हय बाबा तुगेले इचेली हुशार आसा जाल्यार आतां वय जावन गेलें आनी बाकी चेडवां आपणे शिक्षणाक घाल आनीक तुका कसले जावकात सांग आमी ताजे तुमकां अशी वेवस्था करून दिवची अशी केलो आमी
हे ज्ञान विज्ञान साक्षरता आंदोलन प्रारंभ केले हय ते एक यशस्वी झाले कितकी चेडो शाळेक ऍडमिट झाले जाऊ केलेल्याक सार हय केल्यावर सार्थक झाले आमकां ती एक खुश आसा वय अच्छा ते रेड क्रॉस ते बी तशीची रेड क्रॉस वर्षी तुम्ही हळ्ळी हळ्ळी सान फिरले तो अनुभव कशी रेड क्रॉसाचे अगदी तेवबी तशी जाले म्हाका कित्याक की म्हळ्यार रेड क्रॉसा बद्दल आमगेले तलशीदार तेन्ना काम म्युन्सिपालिटी मेंबराक रेड क्रॉसाची एक मेंबरशीप करका म्हणून गव्हर्मेंट सरकारीचे एक हे आयिल्ले तशेंच म्हाका तलशीदारान आपण घेवन महादेव वय्या म्हणून तलशीदार आशिल्लो ते बी 91-92 त्यानं रेड क्रॉसात म्हाका ताणें जॉयंट सेक्रेटरी केले त्याच नंतर आम्ही कसं करता लागले रेड क्रॉसाक संबंध पडलो असेल पुरा आम्ही डॉक्टर्स जावं आता काय रक्त तपास करताले डॉक्टर्स ते पुरा आम्ही उच्चून डॉक्टरांक भेटी जाले आणि पळय अशें आमगे रेड क्रॉसाचे एक संस्थे कार्यक्रम आम्ही केले आनीक तुम्ही एक मिटींग येऊ का आणि तांगेल पुरा नाव फोन नंबर घेऊन अमके टायम फिक्स केलो त्यानंतर पुरा डॉक्टराक म्हळ्यार आता लेडी स्पेशलिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट रगत तपास करताले त्यानंतर शस्त्रचिकित्से आमगेलो हेजे पुरा खंयचे एक हाजे उरले बी ते आयुर्वेदीक पुरा डॉक्टरांक आमी घेवन एक मिटींग केले आनी आमी हळ्ळी हळ्ळी वचून कॅम्प करका 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर सुತ್ತमुत्त हळ्ळी आनी खंयच्या चर्मव्याधी आसा बाबा एक म्हयन्याक चर्मव्याधी डॉक्टरांक व्हरचे एक हळ्ळी आनी ताजे 8 दिवस पयलीं थंय वचून आमी पुरा तांगेले कोण थंय हो आसा हेड आसा सादारण तागेले भेटी जावन तागेले सांगून येवचे तो प्रचार करता आशिल्लो म्हळ्यार स्किन हय कोणाक तोंदर उरल्यार तुमी अमके शाळे भितर स्किन स्पेशलिस्ट येता आसाचे रेड क्रॉसाच्यान येवं का म्हणून सांगून तशीच आमी एक बनवासी जडे अशी मस्त बैरुंबे अशी आजूबाजू मस्त हळ्ळी आमी वचून थंय कॅम्प करून एक हें घालता आशिल्ले तान ती एक पंत बनवासीचे एक म्हाका म्हळ्यार भारी स्किन एक हाजे पेशंट सान चेडू सान एक 2 चेडू आसा तितले मोठे साधारण उकळचे तितले चंद चेडू दोन्ही पाया लूत जावन गेले साधारण ते गांठी वयर पसून लूत आयले म्हाका भारी हें दिसलें तेन्ना आमी डॉक्टर शिवस्वामी डॉक्टर आशिल्लो स्किन स्पेशलिस्ट ताणें ताबडतोब तिका सांगलें आवयक पळय तूं फाल्यां अमके सिरसी यो आनीक आतां तुर्त आपूण थोडे हें दिता मुलामणी आनीक हाजेर वास जायना जाल्यार तूं फाल्यां येवं का आनी तुका फ्री आपूण फ्री हें केलें ताणें ताजे नंतर ती आवय तिका एड्रेस दिलो ती येवन ते हॉस्पिटलां येवन तिणें ट्रिटमेंट घेतलें ताणें फ्री दिलें पाप शिवस्वामी डॉक्टर स्किन ताणें कसलें हें केलां ते चेडवाक ताका बी एक ते चेडा पळोवन एक हे चेडा गुण करता दोन्ही पायाक लूत भरून गेले तांणी कसं जालें म्हळ्यार अशीचे एक खाली हय सोंड सोडलें हळदी पीठ लावचें तेल थोडं सळें ताच्यान कसलेंची गुण जालें नाशिल्लें ते चेडा चडत गेल्लें कडे ते एक गुण जालें आमकां ते एक हाज्यान भारी आमकां एक मना समाधान जालें बाबा एक पेशंट चेडू तें बी एक 3 वर्साची एक 3.5 वर्साचे अशीच मस्तीतले आमी कॅम्प केले रेड क्रॉसाच्यान फ्री आमी साधारण एक 50 वयर कॅम्प केले टोटल हळ्ळी हळ्ळी वचून ह्या रिती एक रेड क्रॉसाची बी म्हाका एक देवाना तुमगेल साक्षरतान तूं भाग वहिसिला रेड क्रॉसान तूं भाग वहिसिला आता अनेक होड गहन प्रश्न म्हणजे सिरसी गावात उदकाचो ते उदका प्रश्न बी तुम्ही बरे रितीन पुढाकार घेऊन सोडयला म्हणून ऐकले त्याच्या बद्दल थोडं सांग उदकाच म्हणून म्हळ्यार फस्ट हांव विंचून आयले तावळे सिरसीक आमगेले सिरसी गांव कितें आसा की म्हळ्यार टावन पुरा गुड्ड आजू बाजून राउंड सुदर्शन चक्रसे म्हळ्यार सोनापूर गुड्डा भीमन गुड्डा मराठी कोप्पा सह्याद्री बेट्टा अशी सुतलो गुड्डे थंय कसं जाता की म्हळ्यार उदकाचे आमकां बरे फस्ट हंता निरावरी योजने भितर 4,00,000 लिटर मात्र उदक जायत आशिल्लें तेन्ना श्रीधर म्हणून इंजिनियरान ताणें 68 भितर हें उदकाचें वेवस्था जाल्ली फस्ट हंत तेन्ना ताणें कशें बरयलें की म्हळ्यार 1,000 तुमी नळ दिवीत ताजे वयर हे नळ दिवचे जायना म्हळ्यार ग्राउंड लेवल टाक आशिल्लें तेन्ना आमी खंय आमी विंचून आयले ते भागा भितर पुरो गुड्ड प्रदेश 14,000 वोटो आमगेले हांव राबिल्ले ते हे क्षेत्राक तांणी पुरो म्हाका कंप्लेंट करता आशिल्ले उदक येना आनीक आमकां उदक त्रास गुड्डो तेन्ना पळोवं म्हाका ताजे बद्दल एक अशी जाली कितें की म्हळ्यार उदकाक आमी कशी उदक हाडोवचें हें करता
ते बद्दल आम्ही फर्स्ट आमगेलो अध्यक्ष नागभूषण गौड म्हण आशिल्लो तागेले चर्च केले बाबा उदकाचे आमी हें करका ಎರಡನೇ सेकंड स्टेजाचे प्रयत्न करका ताण बी सहकार दिलो आमी मस्तीतले आजूबाजून आशिल्ले व्हळ्याक भेटी दिली देवर व्हळे केंगेरे व्हळे अशी मारीगद्दे सुमार इतले तांचो बनवासी लागीं आशिल्ले वर्धा नदी पुरा आमी ती वर्धा नदी म्हळ्यार तितलेक हें जायनाशिल्लें ताजे नंतर आमी कुमटा अग्नाशिनी नदी बी हें केलें येवन घेवन जाल्यार सिक्कापटे 56 किलोमीटर जाता हाडचे कश्ट तितले अमावंट बजेट आमगेलें नाशिल्लें त्या खातीर जाल्यार आमगेले प्रयत्न चालू आशिल्ले कशेंपणी करून उदक दिवका म्हणून बोरवेल मारले 18 बोरवेल मारले तेगे बोरवेलान तो तितले काम सक्सेस जालें ना ताजे नंतर आमी एडीपी आमकां हें आयलें तेन्ना श्रीकांत तारेबागेल म्हणून अध्यक्ष जालो तेन्ना तारेबागेल म्हण आमी कशी सांजेर बसतशिल्ले 7 गंटरे बसून घेवन चर्च करचे बाबा कसले जावका गांवांक आमी एक जल्म आयिल्लो गांव ह्या गांवांक आमी कसलेपणी आमगेले एक उडगीर दिवका कसन दिवका गांवा बद्दल उदका त्रास आशिल्ले उदकाचे इवन माती रोड डांबरीकरणाचेले डांबरीकरण करया असले आमगेले विचार म्हळ्यार गांव कशी एक सुदारणा करका गांवची कसले करका म्हण जाल्यार तांकां फर्स्ट आमी अगदी हें दिल्लो म्हळ्यार उदकाक वत्त दिल्लो उदक हाडका म्हण सांगून जालें ताजे नंतर आमी फिरले घेवन ताजे उदकाचेच एक स्किमाक आमी हें केलें एडीपीक वतड दिलें ते देवाल दयेन आमकां मारीगद्देच्यान उदकाचे हाडचे इंजिनियरान पुरो रिपोर्ट दिलो कितकी म्हळ्यार थंयचे उदक तुमकां केन्ना बी पावता ते तुमी उदकाचें येवजन करा ते गिळी गुंडी म्हणून सांगून एक गुंडी आसा ती गुंडी सादारण एक 150 फूट आळ ती गुंडी गिळी गुंडी म्हणून ते मारीगद्देन ते आमकां हें जालें हय प्रॉब्लम एक सॉल्व जालें उदक उरता हांगा म्हणून म्हणलें तशेंच ते उदकाचें आमी एक हें घेतलें थंयच्यान आमी कार्यगताक 2002 भितर चाल जाल्लें बट 2006 7 8 भितर ते एक उदकाचें समस्या बगेरयले तशें आज बाजून आशिल्ले तसले केरे हें बी एक डेवलप करता म्हळ्यार म्हगेलें एक माते आशिल्लें तातूंत एक म्हगेले देवी केरे ताजे नंतर कोटे केरे ताजे नंतर कल्याणी केरे आनीक तुमगेले चिलमी केरे अशी मस्तीतले मुस्कीन बावी अशी मस्तीतले आजू बाजून केरे आशिल्ले पयलेचे जाल्यार धांकून गेले ते केरे कसले उदक उरनाशिल्ले ते डीप केले क्लीन केलें डीप केलें आनी ताजे पुरो आमी बांदले म्हळ्यार उदकाचे सुतलो जर येवता तसले ते जेन्ना मस्तीत आजू बाजून लोकांक बांयत उदक उरचें लागलें ते एक उदकाची समस्या परिहार जाले तेन्ना आमगेलो तारेबागेलान बी मुस्कीन बावीक भारी ताणें आमकां एक सहकार दिलो म्हळ्यार अध्यक्षान ताणें सहकार दिले देखून म्हळ्यार उठलो काल सहकार मेळ्ळो कावन्सिलान तो होय उठ्ठो लोकांनी बी आमकां तेन्ना कावन्सिल आमगेले पुरो जनांनी उदकाची एक समस्या उठ्ठो लोकांक हें आशिल्लें हें निवारण जावं म्हळ्यार एक दृश्टीन आमी होराट केलो उठ्ठो मेंबरान त्याच्यानं एक उदका समस्या देवालयान आज 65 लक्ष लिटर उदक येता शिरसीक हय आता तुमगेले उठ्ठो क्षेत्र जाल्यार आध्यात्मिक क्षेत्रान बी तुम्ही बरें काम केल्या 1-2-3 देवस्थान बांदच्याक पुढाकार घेतला तर ते एक थॉट आहे भितर सांगा ते म्हणून सांगून म्हळ्यार हांव एक्चुअली आमगेल्या अय्यप्प स्वामी देवस्थाना राघवेंद्र मठा आनीक अरसपना देवस्थाना अशी 3 देवस्थानाक हांव बांदच्याक भागी जालो ते कशें जालें की म्हळ्यार 2002 भितर म्हगेले एक नागेश नायक म्हणून म्हगेले एक मित्र आशिल्लो म्हाका कसलें सांगिलां ताणें अरुण म्हगे बरशी यो म्हणालो तागे बरशी हांव गेल्यार अय्यप्प स्वामी देवस्थाना मिटींग तेन्ना ताणें म्हाका मिटिंगाक बसयलें उठ्ठो चर्च जाता आसतना उठ्ठो राबलो इवर अध्यक्ष राखಬೇಕು म्हणाल म्हाका कसलें गोतना हांव म्हाका थंड दब्बाट म्हळ्यार अरे बाबा देवस्थानाचे म्हाका तितलें ना म्हणचें जायना जाल्यार म्हाका ताजे 2 दीस पयले अय्यप्प स्वामी 5 मिनटां सपन देव आमगेल्या घरा बागला येवन राबला ते एक सपन पडिल्लें हांवें तेन्ना म्हाका दिसलें देवाले एक इच्छा उरताली म्हण सांगून म्हळें कडेन हांव ताका आनी कसले विरोध करचें गेलें ना जायता म्हळें जाल्यार आमगेले कमिटीचे ते नरसिंह बारको नरसिंहण्णा नरसिंह हेगडे डॉक्टर आमगेले नाईक म्हण सांगून कुमार अण्णा संतोष नायक अशी थंयची कमिटी लोकांनी पूरा सहकार दिलो आनी प्रभुवरे ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ದು ಏನು ಇದು ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ म्हणून तांणी बी एक आश्वासन दिलें देवस्थानाक काम चालू केलें भारी चंद रितीन देवस्थान जालें देवस्थानाचे अय्यप्प स्वामीले आज
प्रख्यात झाले ते साधारण एक 10 कोटी रुपये आज ते देवाक जाग खरीद केलो देवस्थानाक आणि अगदी पॉवरफुल आज बेळवणीक जाता असता देवस्थाना आज बी कोणी देवस्थाना सांगणी करून घेताची मिगेल काम झाले म्हणून सांगून येऊन घेनो ऑप्शन येनो ताई अशी आता वळधन तुमगेले उलयत असताना तुमगेले जीवन एक नमुने भारी व्यस्त जीवन देवस्थानाचे उदकाचे हळ्ळींतले जे उट्टू काम करत असताना घराकडेन म्हाका दिसता लक्ष कमी जाता तर तुमगेले घरचे तुमगेले सहचारिणी म्हणा तुमगे चेडू घालतात जे तुमकां कशी सपोर्ट ना मगेले एक्चुअली मगेले बायलेले अर्धांगिले तिगेले अंत मस्त सहकार आसा कित्याक की म्हळ्यार दिवसाक 30-40 अर्ज येता बरोवचे म्हळ्यार ते इलाके संबंध पडले तीच पुरा बसून बरोवन कंप्लीट खसल जावका ताका पुरा लावन म्हळ्यार खंयचे ताका पेपर जावका आता एक खाता बदलावणी जावं अथवा वारसा एंट्री जावं येवन घेवन घरा बागलाक सकाळी 6:30 घंटे 7 घंटे चालू लोकांनी येवन घेवन आमकां दिसता तांणी आयल म्हण म्हाका खरें बेजार ना आज वरी हांव संतोशान आसा कित्याक म्हळ्यार एक आमगेले निमित्त काम जाता म्हण ताणें म्हाका तीच खुशी येवन घेवन दिताचे जाल्यार तें पुरा कलेक्ट करून ताणें पुरा अर्ज बरोवची मिगेल बायलेना तर तुमगे समाज अर्ध अर्ध तिगेले तांतो हें आसा भाग आसा तिणें एप्लिकेशन बरोवचें सन दिवसा 10-15 एप्लिकेशन इवन रेशन कार्ड जल्म दाखले मरण दाखले हांव जल्म दाखले की मरण दाखले कोणालेगी कसले म्हळ्याशी निस्वार्थ ताजे बद्दल कसले ना तांकां हांव घरावर येवन पावयता इवन भायलचे न्हू लेटर येता म्हाका जल्म दाखले अमके पेटया हुबळी बेंगलोर हांव पेटयता आनी हांव आज वरी ताजे कसले चार्जस जावं कसले घेना तांकां भरचे पयशे एक जल्म दाखले जावं मरण दाखले जावं आज 50 रुपये एक प्रतीक 2 प्रतीक घेतले 100 रुपये जाल्यार हांव पेटयता आज बी मुगेल ते काम लागू आसा कितलो वेळ जावं थंय वचून ते घेवन तांकां एड्रेस पेटोवचे आज बी कोण्णें शिरशी गांवांत कोण्णें कसले गुर्ताच आसले रे मुगेले कर घेतले आसले रे तो काम तो येवन घेवन म्हाका पळय मुगेले आवय अमके डेथ जाले आनी हे एक मरण दाखले कोण ते ना जाल्यार धूव बाळान जाले तिगेले एक चेडलाले नांव बरोवन म्हाका एक जल्म दाखले दी अशें म्हणटाय तशें हे जनन मरण दाखले अर्जी बरोवचे पुरो काम तिगेले ती म्हाका एक अर्ध बरो सपोर्ट आसा चेडो आले बी सपोर्ट आसा हांगा थोडे तुमगेले फोटोज आसाचे ते फोटो हांगा स्क्रीनार दाखयतले ते खंयचे संदर्भार म्हणून तुमी सांगा हे आमगेले राष्ट्रीय सेवा म्हणून सांगून न्हू मारिकांबा आसा पदवी पूर्व कॉलेजा भितर केले तसले फंक्शनान तो त्या टायमार एक सेवा योजना घटक म्हळ्यार NSS हे म्हळ्यार आमी थंय चेडो NSS हें करताशिल्ले खंय तर हळ्ळी वचून घेवन क्लीन करचे ते गांवांत 8 दिवस कॅम्प तांगेले ते हा घटक उद्घाटन केले फोटो NSS कॅम्पाचे हे आमगेले अरसप्पाल देवाल मूर्ती हांव हांच्यानचे कारकळच्यान व्हेल्ले ते अरसप्पाल मूर्ती ती त्या टायमार ते उदकां बुडोवन दवरले तेन्ना वयर काडले नंतर तेजे फोट काडले हे चिलमी केरे म्हणून हेचे हांव केऱ्याक सांगलें केऱ्या अभिवृद्धी हे अशें आशिल्लें ताजे नंतर आमी फुल्ल ते डेव्हलप केले ते केरे कंप्लीट ते पुरा काणी न्हू एक स्वच्छ निर्माण उदारप तशें चिलमी केरे म्हण नांव ताजें चिलमी म्हळ्यार एक 4 इंचाचे ताजो चिलमी तितले उदकाचे फोर्स ते हांत आशिल्लो ते केले देखून आजूबाजू लोकांक पुरा उदक म्हळ्यार गणपत बुडीचे गिडीचे थंयचे विसर्जन करचे हे डेव्हलप केले आमी हे चिलमी केरे म्हणटा हाका हे काळी देवस्थान शिरशी गांवा भितर आमी 90 भितर मूर्ती प्रतिष्ठापनेक हाडटा वळी काळी देवस्थानाक काळी फोटो हे म्युनिसिपालिटी कॉम्प्लेक्स आमी नवेन प्रारंभ केलो तेन्ना हांव मेंबर आशिल्लो स्थायी समिती चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना फर्स्ट मुगेल्या हातान फाउंडेशन केल्लें ताजे फोटो हे मायसून नाटकाचे हांव तेन्ना स्त्री पात्र हय स्त्री पात्र हांव मायसून नाटका भितर मायन जाता आशिल्लो स्त्री पात्राचे फोटो गुरुत्व मेळना तुमगेलो आतां तुमगेले मुखार आनी एक कसले कर का अशें कसले सपन ध्येय आसलें मुगेली एक आश आसा ती आशा कसं की म्हणून म्हळ्यार एक ऋषी नांवान एक संस्थे करता म्हणून म्हाका एक भारी इच्छा आसा ते कशें की म्हळ्यार वशिश्ट ऋषी नांवान वशिश्ट वना म्हणून सांगून करका म्हणल्यार एक मना ते ध्येय आसा थंय कशें की म्हळ्यार एक पांडुरंग आलिंगन पांडुरंग म्हणून म्हळ्यार कोणेचे बाबा गेल मनशान वस्त्राचे घालील वस्त्राचे वचून पांडुरंगाक अप्प मारता जाले
म्हळ्यार ताणें न्हावन कोरगीन ताणें एक लुंगी न्हेसून देवा एक आलिंगन पांडुरंग म्हळ्यार रे आलिंगनाची ताजे नंतर थंय कशें की म्हळ्यार पुरा ऋषील नांवानाची साना 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 गुडशील कुटीर तुगेले पुरा ऋषील नांव ताका नंबर ना एक रूम अशें येना हय वशिश्ट रूम कोटरे मातशी तशी त्या टायप एक करका आनी थंय कशें की म्हणून म्हळ्यार आजी आवय बापायल काम करच्या का कसलेय जावं खंय तांकां एक तितलो जागो अथवा आस्पद कमी आतां आमगेले शिरशी गांवा भितर आमी भायर वचका पडटा ते पिंड सोडच्या का करच्या का त्या खातीर स्वर्ग मंडप एक करता त्या जाग्यार स्वर्ग मंडप करून आवय बापायल काम करून ताणें तो आयल बाबा ताका फ्री येवन घेवन ताणें राबोवन घेवन त्या कुटिरांत राबलो बाबा राबोवन घेवन देवाल शेव करून घेवन ताणें आवय बापायल काम करून घेवन स्वर्ग मंडपा भितर तागेले आवयक नांव तोडगा आसा का तें पुरा तसले एक विचार म्हाका मना भितर आसा ते देवाल इच्छा पळोवका तें बी आनी कशें की म्हळ्यार म्हाका एक हें बी जाल्लें सूचन बी जाल्लें थंय संतान लक्ष्मी एक हें बांदका कट्टे ते बी एक सूचन जाल्लें म्हाका म्हळ्यार प्रत्येक खंयचे हांव अर्सपाक कट्टी करता जाल्यार बी देवानाचें म्हाका सूचन दिल्लें एक सपनांत आज ते सांगले रे म्हळ्यार थोडे लोक हें करताचे अय्यप्पाल बी एक अशी सपन जाल्यार हांव घर बांदतना बी तेजी म्हगेली भयणीक अय्यप्पान सपनांत येवन तुगेले भावाल घर हांगा जाता मणिकंठा पूण कोण म्हण मणिकंठा म्हण ताणें आज तेच नांव हांव घरा दवरलें मणिकंठा म्हण म्हगेली भयणी तुमगे श्रद्धा आणि आता आज वर तुम्ही एक बरे काम करत आले समाज कार्य आता मुखाल बी तुमगेले एक ते ध्येय सपन बरे रितीन पूर्ण जावो ही सदिच्छा आणि आज तुम्ही हांगा येयले बद्दल तुमकां अनेक अनेक धन्यवाद तशीच आमगेल वीक्षकांक बी धन्यवाद म्हगेल बी हांव तुमकां कित्याक म्हळ्यार हे एक वेदिकेचेर हांवें तुमी म्हाका एक जो कसल मना आशिल्लें हांव केल्लें कामां जेव्हा तो मुखार कशें करता म्हणलें ते तुमी म्हाका विचारना प्रश्न पुरा तुमकां एक म्हाका अगदी आनंद जाला कित्याक की म्हळ्यार आज आमी केल्ले कामाचे एक प्रचार मेळ्ळो ते हे वृत्तीन म्हाका एक खुश जाली आमकां बी एक उत्तर कन्नडाचे साधक उट्टू लोकांक गुतून ताका कारण म्हळ्यार म्हगेले भयणी कल्पना प्रभू ताणें विवेक नायक ते यशोदा नायक म्हणटाचे ताका बी हांव धन्यवाद दिता कित्याक की म्हळ्यार हांगा हाडच्याक तागेले मेन म्हाका तूं येवं का अरुण दादा इतलें पुरो केलें तूं तुगेले एक प्रचार उरो म्हणलें ताणें सांगिल्लें ते हाजे वयल्यान अर्द हांवें हांगा येवया म्हण अशें दिसलें मनांत देवाल दयना म्हाका खुशी जाली बरी तुमकां बी धन्यवाद नमस्कार.